एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो 10. आता भायर सरला वचपाक आईक घेवन. आई फिजिओथेरपी आयज शिवना, सो म्हटलें रिक्षा सांगला. आतां रिक्षावाल्या खबर ना ते खंय आहा ते, कित्याक खबर आतां तेजे कडेन न्ही वॉट्सॅप बीन कांय ना लोकेशन धाडपाक. सो म्हटलें ताका खबर ना खंय खंय आसा ते फिजिओथेरपी. सो म्हटलें हांव येता म्हटलें आयज, कित्याक हो बसना थंयसर चड वेळ. सो म्हटलें हें बांदलें न्ही मातसो बरो बसता. सो म्हटलें ताका खबर ना रिक्षावाल्याक खंय ते. सो आयज वयता ताका घेवन, तो दाखयता. आमी फाल्यां एक दीस आपयला, फाल्यां शिवना. सो फाल्यां मागीर आई एकटी वयतली रिक्षावाल्या कडेन. सो आयज ताका दाखयता हांव खंय तें, फाल्यां वयतली आई. सो पळोवया, फाल्यां एक दीस लास्ट यो म्हटलां, आनी फुडें येवपाचें काय ना तें आयज कळटलें. ओके, जस्ट रेडी जाली आमी. रिक्षा भायर रावला गेटी कडेन भितर, आनी येवंक ना तो, कित्याक खबर हांगा खूब मातशें हें आहा भितर येवपाक, एंट्री करचें पडटा हें तें सगळें. सो म्हटलें ताका तूं भायरूच राव, आनी तो फस्ट टायम येता न्ही हांगासर भितर, सो ताका कळचें ना खंयचे ब्लॉक ते. सो ताका म्हटलें तूं भायर राव, आमी येता म्हटलें. सावकास घे, ताका चट्टी बिट्टी जायना चडपाक. आतां मातशी बरी आहा ती, पयलींच्यान मातशी बरी आहा न्हू गे. हय, आं सणसणटालें पयलीं, आतां तेका सणसणना. आतां मातशें खूब बरें आहा. ओके, शिव न्ही आयज बेगिनाच गेलो, 7:00च गेलो आयज. सो आयज आनी फाल्यां 2 दीस इवेंट ताका. ओके, आनी रिशवीक आयज फस्ट टायम रिक्षान बसतलो न्हू रे रिशवीक. म्हाका लायक रिक्षान ट्रॅवल करपाक. वयाचें आयज फस्ट टायम रिक्षा बसतलो. ओके गेलो. पावसूच ना, गरमी स्टार्ट जाला, बरी कडक सामकें वत पडला. कालूय पावस ना, आयजूय पावस ना. चला ओके. सो आमची रिक्षा रावला हांगा. गरमी स्टार्ट झाली, पावसूच ना. अशी बेजार येयला आमकां. तेच वत पडटा, पावस पडटा. सो पावली आमी, बेगिना पावली. 10 जावं ना अजून ओपन जावं ना. सो तो रिक्षा मातसो बेगिना आयलो, आनी आमकां लागीं न्ही, आमच्या घरांतल्यान खूब लागीं ते होली फॅमिली चर्च आहा पळय, जस्ट ताच्या फुडें टेक्नोपार्क. सो आजून येवंक ना. सो म्हटलें आईक, म्हटलें बस म्हटलें हांगासरूच. रडपा लागलो रिक्षा बसून, हें हें करून. केन्ना बसोंक ना न्ही, फस्ट टायम. टुकू 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 न्ही रे, मजा येता रिक्षा न्हू रे. रडपा लागलो मातसो, केन्ना बसोंक ना. सो पावली आमी घरा. पावले वयतना काय अशें मशीन बी मारूं नासलें हांवें. सो बेगीन बेगीन येयलें, पयलीं मशीन मारलें, पुसन काडलें. सो आतां मातशें रिलॅक्स जाला. तो आयली की तो न्हिदलो इश्वीक. ताका झॅम येयलें सामकें. दूद बीन करून व्हेल्लेलें हांवें, पिवकूच ना. ताका असलें न्हीद येयला आनी न्हिदलो तो. सासू म्हटलें न्हिदलो. बेगीन बेगीन मशीन मारलें, पुसन काडलें. सो जालें काम सगळें. आई गेला शावर घेवपाक. ओके, आनी आयज जेवणाचें कांय टेंशन ना, कित्याक शिव ना आयज जेवपाक. ताका थंय जेवण आसा. हांवें ताका बेश्टें म्हटलें जेवपा येता, आमकां थंय बरें जेवण आहा आयज. ते इव्हेंटान तांकां जेवण आसा. ओके, काल दाल आनी पालक घालून करी केलेलें तें आसा. सो आई आयज नॉनवेज बीन खायना. सो इशुकाक फक्त बेश्टें दाळ करता हांव, कित्याक ताका कालचें दिना. बेश्टें ताका दाळ करता, कित्याक इशुकाक आतां खिचडी करपाचें बंद केलां हांवें. खिचडी खायना तो. बेश्टें दाळ बेश्टें दाळ हें कूक करता, कांदो टोमाट घालून, एक चिली घालून आनी शिजन कालोवन तो जेयता. सो आतां खिचडी बंद केला. आतां कितें करतलें, जें ताका आवडटा पळय तें ताका करून वाडचें पडलें, हय का न्ही. सो आतां खिचडी टेंशन गेलें म्हजें. बेश्टें आमकां शीत करता आनी ताका बेश्टें दाळ करता आनी ताका एक अंडा बॉयल करतलें. सो अशें. सो जालें, आयज वचून येयली. सो फाल्यां एक दीस आपयला, फाल्यां आयज वयतली. तर सांगलां हांव रिक्षावाल्याक, तूं यो हांगासर तिका ड्रॉप कर, मागीर एक 1 आवरान परत तिका हाडूंक वच म्हणून. सो फाल्यां एक दीस आपयला आनी मागीर आफ्टर 3 डेजान तिका आपयला. एकूच 3 दिसान आपयला. सो मागीर नाका म्हटलें, इफ तुका पांयान बी त्रास जाले जाल्यार तेन्नाच यो म्हटलां. सो आतां तिका बऱ्यापैकी न्ही बरें जाल्लेलें आसा, कळ्ळें न्ही. सामकें खूब लोक थंयसर येतात फिजिओथेरपी करपाक. खूब लोक, जाणटे लोक न्ही खूब लोक येतात. ओके, सो मेडिसीन घेवच्या पेक्षा हेंच बरें, हय का न्ही, फिजिओथेरपी. सो बरी दिसता ताका मसाज बी करता आनी खूब बरी दिसता म्हणटा ती आपल्याक. ओके, सो जालें, पावली बरे भशेन घरा. आतां
आई कितें करता म्हणटाली ते फणसाचे बियो आसता पळय ते फणसाचे बियो सगळ्यांच्या घरा आसतलेच हय का न्ही. सो आई कितें करता खंय ते हांवें केन्ना खावंक ना, केन्ना करूंकूच ना. म्हणजे आमी आसतना केन्ना खबर ना केन्ना केलां आसतलें बी, पण हांवें ते केन्नाच खावंक ना. सो आई म्हणपाली आपूण ते दाखयता म्हणपाली करताच, कित्याक आई नॉनवेज खायना. सो म्हाका ताती बीन आसा, दाळ आसा. सो आई आपल्या करता म्हणपाली, तुमकां शॅर करता आईची रेसिपी. ओके चला. सो मातशें बसलें पुरो जालें आनी हांव न्ही टी व्हीन न्ही 9XM न्ही म्युजीक लायता. 90s सॉंग आसता पळय ते पयलींचे सॉंग बीन ते लायता. ते लायले न्ही म्हाका बरी दिसता ते आयकपाक. ते आयकता आयकता काम करूंक न्ही उमेद येता काम करपाक. सो ते बारीक सावंड लावन दवरता हांव. बरे सॉंग येतात अक्षय कुमाराचे, सलमान खानाचे, ओल्ड 90s सॉंग. ते लायले की न्ही बरी दिसता. तो बसला मातशें पेर आसलेले पेर कट केला, पेरू हांव कट करून खाता. ओके सो आई गेला शावर घेवपाक, ती येतली मागीर तुमकां रेसिपी शॅर करता. ओके चला. सो चला करी आमी आईची रेसिपी. भिकणां न्ही शिजोवन न्ही सालां काडून घेतला. सो हांगासून एक 20 घेतला हांवें भिकणां. ओके आनी रेसिपी नांव आसा भिकणाचे धाडो न्ही गे, भिकणाचे धाडो. हे रेसिपीचें नांव आसा भिकणाचे धाडो. हे न्ही आई म्हणजे आजी म्हाजी तेन्ना ताप बीन येता तेन्ना फिवर बीन न्ही पेज आनी हें धाडो करताले खंय आनी खावंक बरें लागता खंय. सो आयज पळोवया खावन कशें तें. ओके सो भिकणां शिजोवन घेवपाचें आनी सालां काडून घेवपाचें. आनी हांगासर न्ही आईन घेतला हिंग, एक 1/4 टीस्पूनचें मातशें कमी हिंग घेतला. आतां हे हिंगेक न्ही एक 2 चमचो उदक घालपाचें. सो हांगासर पळय हिंग न्ही इतलेंच घेतला. तातूंत न्ही थोडेंशें उदक घालूंक जाय, एक 2 चमचो तरी, बस इतलेंच. हे बरें एक अशें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें एका मिक्स करून घेतला. सो चला करुया आमी धाडो. धाडो करुया. ओके चला पयलीं न्ही की सांगे सोय घालपाचें. हांगा न्ही हाफ कप घेतला, जस्ट थोडेंशेंच करतलें की हांव आनी आयज खातलें. ओके ग्रीन चिली जस्ट 3च घेतला. चड तिखट करचें ना, कमी तिखट करतलें. घाल 3. आनी आमटाण आई म्हणटाली एक धाकटोसो तुकडो न्ही हे पळय धाकटोसो तुकडो आमटाण घालता. सो मीठ घालता घाल आनी उदक घालात. जस्ट थोडेशेंच पळयात इतलेंच घेतला राव, इतलेंच उदक घेतला. आनी एक्चुली हें खंय फातरार धाडोंक करूंक जाय, कित्याक हें न्ही फायन पेस्ट करप ना, कोर्सली वांटून घेवंक जाय. आनी पयलीं खंय तुमी फातरार वाडटाले खंय. सो हें आतां आमकां न्ही फायन पेस्ट करप ना, एका मातशें कोर्सली वांटून घेवंक जाय. सो फुडले रेसिपी तुमकां हांव दाखयता कित्याक इश्वी उठलो. सो आई त्या घेवन बसला. सो हांवें वांटून घेतलें, कोर्सली वांटून घेवपाचें, फायन पेस्ट करप ना. सो हें पळयात फायन पेस्ट करून हांवें कोर्सली वांटून घेतला. सो आतां आमी घालया भिकणां. आतां भिकणां घालून न्ही हें मातशें फायन पेस्ट करप ना, कोर्सली वांटून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही हें वांटून जाल्लें आसा. हें पळयात अशें फायन पेस्ट करनाकात, कोर्सली वांटून घेयात. आतां हेका न्ही एक आयदनान ट्रान्सफर करून घेता. सो हांगासर हांवें दवरला छोटू कढाई, तातूंत घालता एक 2 चमचो तेल घालता. सो तेल न्ही तापलेलें आसा, तातूंत घालता थोडेशें मस्टर्ड सीड्स. सो आतां घालता हांव एक सुकी मिरसांगो न्ही अशें कट करून घेतला. आनी कढीपत्ता घालता. मातशें ताका फ्राय करून घेवया. तो हें जाल्लें आसा, गॅस बंद करता. सो आतां न्ही हें तडका हितून घालया. सो आतां हितून घालता हिंगाचें उदक, हिंग बरें मिक्स करून घेयात. आनी हें न्ही आतां आमकां हातानूच खंय मिक्स करून घेवंक जाय खंय बरें अशें करून. आनी मिरसांगो बीन न्ही ताका बरें अशें चिड्डून घेयात, सुकी मिरसांगो. सुकी मिरसांगो न्ही बरें क्रिस्पी जाला आनी ताका बरें अशें मिक्स करून घेयात. ओके तो हांगासर जाल्लें खंय जालें मगे. हय जालें खंय आं भिकणाचें धाडो. आतां हांव धाडून पळयता, सॉरी खावन पळयता. सो हांगासर न्ही पळय भिकणाचें धाडो जाल्लें आसा. खावून सांगता तुमकां कशें जालें तें. आनी खरें रिव्यू दिता तुमकां, कित्याक हांवें न्ही केन्ना खावंक ना.
ही आईची रेसिपी. केन्ना पेज बीन केल्या खंय कर म्हणटा ती, पेज किंवा दाळ बीन केन्ना केले शिवराक बीन जाल्यार करून खाय म्हणटा ती. पेज खाता हांव. बेस्ट आला. फर्स्ट टाइम खाला पण इतलें बरें आला. तुमकां खरें सांगू, म्हाका भिकणां बिलकुल बी लायक ना. हांव बॉयल करता न्ही आई केन्ना तें खायना. करी बीन करता तेतूंतलें खायना, फक्त करीन जेवता. पण हें तुमी ट्राय करा. खरें सांगता तुमकां, अशें न्ही की आईन केला म्हूण ना. इतलें बरें आला. आनी तुमकां कळचेंच ना की तुमी भिकणां घातला म्हणून. इतलें बरें आला. तोंडाक लावपाक एकदम बरें आहा पळय. बेस्ट आहा. तेच सांगल्यार ताका भिकणां बीन फ्रिजीन दवर म्हटलें तें उरता न्ही बरें दीस खूब दीस. बेस्ट आहा, बेस्ट आहा. मुद्दम तुम्ही ट्राय करात आणि म्हाका कमेंट करून सांगात. तुम्ही खरेंच इल्लेशें घालून तुम्ही करून पळयात. खूब बरें आहा. आतां इश्यू आतां करून दिवं एक दीस. आयज काय ना तो केन्ना पळोवया. पण खूब बरें आहा. खूब बरें आहा. कळना म्हाका भिकणां घातला म्हणून. खूब बरें जालां. ट्राय करा तुमी. सो टायम न्ही 3 जावपा येयला. जेयली आमी. इश्यू बी सगळी जेयली. शर्ट घाल रे. ओके, आतां आयज आयस्क्रीम हाडलें हांवें. खावंकय दिसलें आनी भायर सामकें बरें कडक कडक वत पडला. सो हें पळयात कसलें कडक वत. तुमकां दिसताना खबर ना पळयात. सामकें कडक वत पडला आयज. पावस ना. गरमी स्टार्ट जालें. खबर ना काळोख जाता आनी परत वत येता. पावस तर पडच ना. सो म्हटलें आयज आयस्क्रीम खावया म्हटलें. ओके, सो इश्यू हांगा भोंवता हांगा खेळटा. तर पळयता आयस्क्रीम. ओके, मँगो डॉली ऑर्डर केल्लें. ओके, सो आयज आनी कांय ना ब्लॉग हांगा एंड करता की आतां 3 तेजे स्टडीज घेतले हांव. 3 ते 4 पर्यंत 1 वर घेता हांव स्टडीज. मी 4 परत ट्युशनाक वयतलो. ओके, सो मागीर येवन तो मागीर न्हिदता मागीर 1 आवर न्हिदुनी म्हटलें. ओके, सो आनी कांय ना. आनी आईची रेसिपी तुमी ट्राय करात. खूब बरें लागता. ट्राय करा तुम्ही. ओके, सो हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. बाय म्हण. बाय म्हण रे तो पळय थंय. Bye. I love you, friends. Please do comment and subscribe to my channel with you all. तो पळयता हे पळय कितें तुवें खावप ना हें ना. चला बाय.